जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो तशेंच हे वेळार जी आशेल्यांत ताणेल्यांत भुकेल्यांत देवाच्या उतराक तांकां सगल्यांक हे वेळार जेजूच्या नांवान हांव येवं करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनीक हे वेळार हांवें एक विशय हाडला हे पवित्र पुस्तकाचो जॉबाच्या पुस्तकांतल्यान। तर आमी हें उतर वाचुया, थोडोसो हे उतराचेर आमी नियाळ करुया। तर जॉबाचें पुस्तक पयलो 21वी वड। ताणें म्हटलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगडो भायर सरलां, विंगडो हांव परतून वेतलों। सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तर हे स्क्रिप्चराचेर हे पयले 21वे वडींत आमकां कळीत करता, आमकां एक शिकवण दिता। जेन्ना आमी हे संवसारांत येता तेन्ना आमी विंगडे येतात, आमी कांय घेवन येना, पूण आमी हे संवसारांत येतूच हें म्हजें तें म्हजें, हें म्हजें तें म्हजें अशें करून आमी झुजता। आनीक जेन्ना आमचेर एक वेळ असो येता जेन्ना आमी त्रासांत पडटा तेन्ना आमी देवाक शेणटा। तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, आमी येयल्यांत विंगडे जाल्यार आमी वेताना आमी कांयच घेवन वचचें ना। हें सगलें संवसारांत जें कितें आसा तितलें हें देवाचें। तर आमी हाजेर शिकवण घेवंक जाय। तर ही शिकवण अशी, आमी दुसऱ्याची आशा करूंक आमी फावना, दुसऱ्याची आशा करची आमकां गरज ना, कित्याक ह्या संवसारांत आमी फकत 2 दिसांची। आनीक हे संवसारांत आमी आसा म्हणटच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, सांगातान आमी चलोंक जाय, देवाच्या उतरार आमी चलोंक जाय। कित्याक हो जॉब जो आसलो तो जॉब एक देवाचो इश्ट आसलो, कित्याक देवाक हो जॉब हो मानवलेलो आसलो। आनीक हे जॉबाचेर जायते टेस्ट आयले आनी तेन्ना खरेंच देवान ताका जें कितें ताका दिल्लें आनी ताच्या टेस्टा पासत ताका जायते हे येयल्लें ताचेर, तातूंतल्यान देव ताका एक विक्ट्री दिता, एक जैत दिता आनी ताका परत नवें जिवीत सुरू करूंक ताका परत एक फावट ताका जें कितें ताचें गेल्लें तें ताका परत दिता। तर हे वेळार हें आमी जाणा जावंक जाय की आमच्या जिवितांत देव आमकां दिता, आनीक जेन्ना गरज आसता तेन्ना तें काडूनूय वता। तर कित्याक हे जॉबाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा टेस्ट, आमचेरूय हे टेस्ट येतात। त्या वेळार आमी देवाक शिणोवंक फावना, ना बरें कोणाकूच आमी शिणोवन आमकां तो अधिकार ना। तर आमी पयलें म्हटल्यार देवाचेर आमी शिणोवंक फावना, कित्याक देवूच आमकां हें सगलें आमच्या जिवितांत दिता। जेन्ना आमी येता तेन्ना सगली मांडावळ देव आमची करुनूच आमकां हे संवसारांत धाडटा। तर हें जॉबाचें पुस्तक आमकां एक शिकवण दिता, जॉबान ना म्हणून देवाक शिणोवंक ना, पूण देवाक तेणें म्हटलें सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं। काय बरीं ताचीं उतरां। हें आमी सगल्यांनी म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक हे वेळार हांव मागतां उलो, तुमच्या जिवितांत जायतें येता, वादळ तुफान येता, आनी म्हज्या जिवितांत जायतें वादळ तुफान आयलें पूण हांवें देवाक केन्नाच शिणोवंक ना, देवाक हांवें केन्नाच एक उतर म्हणोंक ना। कित्याक जरी तरी आमकां पुस्तक तरी पवित्र पुस्तक तर आमकां सांगता, हे जॉबाच्या वयल्यान शिकवण आमकां दितात, जॉबान केन्नाच ताचे
ताचेर वायट उलोवंक ना, बापाचेर केन्नाच वायट उलोवंक ना. ताणें वयल्यान देवाक ताणें वाखाणणी दिली, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं म्हटलें. जाल्यार आमी म्हज्या गोंयकार म्हज्या भाव भयणांदो, आमी तेंच उतरां आमच्या तोंडाचेर घेवंक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितांत वायट वेळ येता, अशें ना म्हणना तें कांय ना, येता वायट वेळ येता आमच्या जिवितांत. तेन्ना आमी फकत देवाक वाखाणणी दिवंक जाय, कित्याक ते टेस्ट आसतात, ते देवाचे टेस्ट आसतात. आनीक हे वेळार हांव सोजमोतां हें एक जॉबाच्या पुस्तकांतल्यान, हे पवित्र पुस्तकांतल्यान एक जाणवाय आमकां मेवल्या, एक शिकवण आमकां मेवल्या. तर हीच जाणवाय आनी ही शिकवण आमी घेवन आमच्या काळजांत आमी फुडें पावल मारुया आनी सदांच आमच्या तोंडाचेर देवाक आमी वाखाणुया. कित्याक जोबूच म्हणटा, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं, तींच उतरां आमच्याय तोंडार आमी खेळुया. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं म्हणून आमी सदां काल आमच्या सर्वेस्परा बापाक आमी वाखाणुया, दिनवासुया. आनी हो विशय हांव इतल्याच म्हजो सोंपयतां. तर सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक जे समेस्त हो म्हजो यूट्यूब चॅनल पळयतात, हें देवाचें उतर आयकतात, तांकां सगल्यांक परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा.